गोंय सरकारच्या देवस्थान कायद्यानुसार गोंयभर देवस्थान समितीच्यो निवडणुका जाल्यो आनी नवीन समित्यो ज्यो आसा त्यो आतां कार्यान्वीत जाताल्यो. हांव आमच्या सत्तरीन ज्यो देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आनी कार्यकारी मंडळ हांची निवडणूक जावन जे ह्या समितीचे नियुक्त जाल्ले आसा त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी तांकां विनंती करता की देवस्थानचो कारभार जो आसा हो आयज नव्या दृश्टिकोनांतल्यान चलोवपाची नितांत गरज आसा. आमच्या सत्तरीक शेकड्यांनी वर्सांचो जो इतिहास आसा, जी संस्कृताय आसा, ताचो बेस बऱ्या पद्दतीन जर उपेग करून घेतलो आनी ह्यो देवस्थान समितीक जर नवी दिशा दिली जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयभरांतल्यान ह्या देवस्थानाचें दर्शन घेवपाक भक्त जे आसा ते येवपाक शकता. सत्तरी तालुक्यान वेळूस हो जो गांव आसा तो रवळनाथाच्या विजयनगर कारकिर्दींतल्या देवळा खातीर फामाद आसा. तसोच साटा सत्तरीची देवी म्हणून जिका आमी भुमका ह्या नांवान वळखता, ती देवी पुराय ह्या वाठारांत फामाद आसा. गोंयचो आनी एकंदर सत्तरीचो हो इतिहासाचो आनी संस्कृतायेचो गिरेस्त असो जो वारसो आसा तो तिगोवन दवरपा खातीर नव्या पिढीक तेची जाणविकाय करून दिवच्या खातीर जर ह्या समितीन बऱ्या पद्दतीन पावलां मारली, तेचे वार्षिक जत्रेचे आनी हेर धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आसा ताका बऱ्या रितीन शिस्त लायली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्यो देवस्थान समिती पुराय गोंया खातीर एक आदर्श प्रस्थापीत करताल्यो. नाचू किर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी अशें संत नामदेव महाराजांनी जे म्हटलां, तशा प्रकारचे कार्यक्रम आमी जर देवस्थान मंडपान आयोजीत केले आनी नव्या पिळगीक जर तेची जाणविकाय करून दिली, देवस्थानचो इतिहास, देवस्थानच्यो ज्यो मुर्त्यो, देवराई ह्या सगळ्यांची राखण करपा खातीर ह्या समितींनी नव्या उत्साहान कार्याक लागचे अशी हांव तांकां विनवणी करतां.